दीस बुधवार, डिसेंबराची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप. सामुएल प्रवादीच्या दुसऱ्या पुस्तकातले वाचप. अध्याय 7, मूळ 1-5, 8b-12, 14a आणि 16. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावंक लागलो आणि सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर्व दुस्मनांतावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुकाडाच्या रावळेरांत जियेता, पूण देवाची सल्ल्यापेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरवाक मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मनांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा पयलीं हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळांतावन खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मनांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हणून तो तुका आतां परगटता. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89, 2-3, 4-5, 27 आनी 29. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांच काल गायनांनी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांच काल वाकणतलो. संततेच्या संततेक तुजे विश्वासीपण परगटतलो. तुजो मोग सासनाक बळटा तसो थीर केलाय म्हणून हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांच काल गायनांनी वर्णितलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांच काल गायनांनी वाकणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें बचावेचें खडाप. सदांच काल तुका म्हजें म्होळेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांच काल गायनांनी वाकणतलो. उद्गार. alleluya, alleluya. फांत्याच्या अरुणा, सासनीक उजवाडाच्या परजळा आनी नितीच्या सुर्या, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. alleluya, alleluya. शुभ वार्ता.
सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 ओळ 7-79 तवळ जुवांसो बापय जाकरी पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कन म्हणा लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवन सडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवन प्रवाद्या मुखांत ताणें बसायिल्लें सोडयता म्हणून आपल्या दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सत्यांतली आधार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपले केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सुपूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें, सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियाविणे ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन तसो प्रवादी म्हणटले, सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातक्यांच्या बगसण्या वरवीं लागची सडवण ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अधीक मोवाळ काकूळट आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरणा सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर चलोन व्हरच्याक. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मियाळ देवदूतान जाकारा लेगीं येवन देवान ताचे दया दाखयल्या ताका एक बाळ जल्मतलो म्हणटना जाकरी पातयेलो ना आनी ताचे खातीर तो मोनो जालो. जाकरी एक सामान्य मनीस न्ही, तो एक याजक. जोदेव संप्रदाया प्रमाणे तो एक मालगडो. जें कितें पवित्र पुस्तक कळीत करता तें वाचून शिकून समजून खऱ्या विश्वासान हेरांक कळीत करीचे जाल्लो. तो देव तेंपलांत आराधन करूंक मेळिल्ल्या थोड्याच याजका पैकी एकलो. अशें आसता देवदूतान सांगलेलें ताका पातयेवंक कश्ट जायनातलें, पूण तो अविश्वासी जालो. पूण जेन्ना जाकरीची जीब सुटली तेन्ना तो व्हडा संतोशान देवाक अर्गां दिवन स्तुती करता. तो मोनो जावन आसलो काळ ताचो भावार्थ थीर करता. पवित्र पुस्तकाची सतां ताचे तें उसवाड हाडटा. अविश्वासी जावन आसलो तो विश्वासी जाता. जें कितें ताच्या जिणेंत घडिल्लें ताचे मुखांत्र जिवंत देवाचो अनुभव ताका जाता. त्या संतोशान बऱ्या भक्तीपणान देवाची स्तुती गायता. आमी देवाचें उतर वाचता, दोतोन शिकून मिसांत वाटेली जाता, रितीरेन गेल्या. पूण ह्या मुखांत्र आमी देवाचो खरो अनुभव जोडला गे. जें कितें सत आसा उगडापण आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळ्ळां तें आमी खऱ्या विश्वासान पातयेता गे. आमची धार्मीक कार्य पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमचो भावार्थ सडावंक आनी दैवीक अनुभव जोडूंक उपकारून दिता.